Dear Saint Monica, we now ask you to pray with us for all those sons and daughters that have wandered away from God, and to add your prayers to those of all mothers who are worried over their children. Pray also for us, that following your example, we may, in the company of our children, one day enjoy the eternal vision of our Father in heaven. Amen.
देवाची विधी सोरी हावेता 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 कुशल खाय संतोष म्हाका दितोल्या हावेता 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 देवाशी विश्वास दवरून हावेता 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 तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाचे विधी सोरी हावेता 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 कुशल खाय संतोष म्हाका दितोल्या हावेता 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 देवाशी विश्वास दवरून हावेता 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता फ्रांसीस एल्डन आनी ॲशबल फेर्नांडीस तांचे बराबर आमी देवाक दिन वाचुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल एफ डिसुजा हाच्या ओतमे पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रॉडनी फेर्नांडीस आनी सावियो रॉड्रिगीस तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया, अफगानिस्ताना पासत मागुया, आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या लोकां पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. नवरो पावचो वेळ जालो, सगळीं तुमी भायर सरात अशें जेजूक आज एक वोपार सांगता. आनी वोपारीन 5 शाण्या आनी 5 पिसाट आंकवारीची खबर आमकां सांगता. जिवितान आमच्या देव आमकां जायत्या बरेपणांनी भरता, जायत्यो आमकां ह्या संवसारान बरे तरेन जिवंक उदाहरणां आमकां दिता. आज पवित्र सभा बाग्योंत मोनिका बाग्योंत सांत आगुस्तीन ऑफ हिपो हाचे आवयची उगडास आमकां करता. बाग्योंत मोनिकान आपल्या पुता पासत दीस रात देवा लागीं आपूण रोडून तिणें प्रार्थना केली. ह्या पुता खातीर आपलें जिवीत बदलूंक आनी परतून देवाशी तो येवंक तिणें आराधून मागलें. आपले मागणें देवान आयकलें देखून देवाक ती दिनवासता आनी आपल्या ह्या पुता खातीर ती देवाक भेटयता आसतना तिची देख घेवन सगल्या आवयां खातीर आमी किरीत भाशेन मागुया. तांकां ह्या संवसारान जियेतना सूख फावो करूंक, तांकां ह्या संवसारान जियेतना मान रेस्पेद मेळूंक, तांकां ह्या संवसारान जियेतना फावो तो दर्सो तांच्या भुरग्यांनी दिवं म्हूण सगल्या आवयां खातीर मागूंक, तांकां देवान सगळे कृपेन आनी भलायकेन बरोव म्हूण खोतखोत्यांनी ह्या मिसान आमच्या आवयांक आमी देवा मुखार उबारुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोडे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांग वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा दुखेस्तांच्या बुसवणदारा बागुंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलोल्या पुता आगुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घे. आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची बोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुसवण तूं जा म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासून चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्योन पावलून तेसलोनिकांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, सुम्या जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकचाराचे नांवी आमी तुमचे लागीं विनोती करता आनी परातून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तुमी तशीं जेतात करी, पूण ओदीक आनी ओदीक सुदारणी जोडात. सुम्या जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं. कामचार तुमी पयस करचो. देवाची ओळख नासलोल्या अणभावार्थ्यां परी तुमी कुडीच्यो वंडावण्यो भागोवच्यो न्हय, पूण जोण एकल्यान पवित्रपणान आनी माणसुगेन आपली कूड दोमावंक जाणा जावचें. ह्या वस्तूंनी कोणेच आपल्या पेल्याचो आदाव काडूं नये आनी ताका वायट करूं नये. आमी तुमकां आदीं कोलीत केलां आनी कोंडीन सांगलां तशें असल्या पातकांक सुमी सदांच कास लायता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय, बोगोर पवित्र जावंक आपयल्यात. म्हणटोच हाची बेपरवा करता तो मनशाची न्हय, बोगोर तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता ते देवाची बेपरवा करता. देवाचें उतर हें. देवाचे बोरीकर. जाबाब. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोष बरीत जायात. जाबाब. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे कांबे. जाबाब. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोष बरीत जायात. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेनान वरी कोडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळे राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जाबाब. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोष बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवडटा.
बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोबे संतोष बरीत जायात, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात। जबाब बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सोबे संतोष बरीत जायात। उद्गार Hallelujah, 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 मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक मागणें करून जागृत रावात। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू। मातेवा परमणी येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक ही वपात सांगली, आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गीचे राज। तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो। 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना। शाण्या दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें। न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो, पूण मोदयांनीर बोबाड आयकूंक आयलो। पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात। तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो। पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात। पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत। विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें। त्यो तेल विकतें घेवंक येतात म्हणसर न्हवरो पावलो। तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें। उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड। पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना। म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नोकळत। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने। जागृत रावात, कित्याक न्हय म्हूण घोडी न्हय दीस तुमी नोकळत, अशें जेजू आज आमकां शिडकायता। आनी बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्लें पयली चिटींतलें वाचप आमी आयच्या परबेक काय बरें सर करूंक जाता। भाग्योंत मोनिका आवय आसली भाग्योंत आगुस्तिनाची, आनी आपल्या जिवितान आगुस्तीन खरेंच एक बरो हुशार भुरगो आसलो, पूण आपलें जिवीत सगळेंच पडदुवारपणान तो जियेतालो। देवाक तो मानिनासलो, कोणाकूच वळखनासलो, आपल्या जिवितान आपुणूच व्हडलो म्हूण समजतालो। इतलें की सगल्या कोलवंताशी तो वेतालो। आपलें जिवीत पडदुवारपणान ताणें इतलें सारलें की एक भुरगो सुद्दां ताका जल्मलो। लग्नीक जिवीत ताका नासलें, आपूण जाय तें आपल्या जिवितान करतलो अशें तो समजतालो। असल्या वेळार भाग्योंत मोनिका आपल्या हे पुताची देख पळोवन एकदम दुखीत जाता आनी दिसपोटी देवाक
ती विनोती करता, दुखांनी ती रडटा. आपली दुखां देवान आयकुची आनी आपल्या पुताच्या जिवितान बदल हाडची अशें ती प्रार्थना करता. कांय बरीं उतरां बागेवन पावलो म्हणटा, कामसारी तुमी पयस करची, आज्ञा तुमी साणात, देवाक जाय तेंच, तुमी पवित्र जाल्ली. देवाची ओळख नासलेल्या ओन भावार्थ्या परी तुमी कुडीच्यो वंदावण्यो बागोवच्यो न्हय. आनी बागेवन आगुस्तीन आपल्या जिवितान करतालो. कुडीच्यो वंदावण्यो दीस आनी रात तो बागयतालो. इतलेंच न्हय, ताका तर देवाची खबर सांगली जाल्यार तूं ताका मानून घे, देव ना अशें तो समजतालो. आपूण आपल्या जिवितान आस्तीक अशें तो आपूण मानतालो, पूण देव नासलेले परी तो जियेतालो. वस्तूंनी कोणेच आपल्या पेल्याचो आदाव काडूं नये आनी ताका वायट करूं नये. कशे तरेन आपल्याक खंयचे वस्तून फायदो मेळटा तें पळयतालो. आमी तुमकां आदीं कोडीत केलां आनी कोंडीत सांगलां तशें असल्या पातकांक सोमी सदांच कास लायता. आनी ताची आवय ताका सांगताली, परतून देवाची यो, तुजें जिवीत नरकांत तूं घालताय, तुजें जिवीत तूं बरे तरेन सारिनाय. आनी बाबा भयणीनो, शेकी एका दिसाक ताणें आपल्या जिवितान हो उजवाड पळयलो. देवाक एक पवित्र पुस्तक वाचतना ताचेर देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी एक उजवाड फांकयलो आनी आपलें जिवीत तो वाचूंक लागलो. कशे तरेन आपूण जिवीत जियेतालो हे देवाचे सुमूर्तींत आपूण खरेंच नासलो. देवाक हांव खोलपल्लो, देवाचेर आड हांव गेलो. आपलें जिवीत सगळेंच ताणें बदल्लें. पवित्रपणान तो जियोंक प्रयत्न करूंक लागलो. पाद्री तो जालो, बिस्प तो जालो बाबा भयणीनो, आनी एक व्हड धर्म परगटणार कसो फुडारी धर्म अध्यक्ष तो जावंक पावलो. आवयचीं दुखां देवान आयकुली. आयची वपार आमकां काय बरी जेजू सांगता, 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो. अशें न्हय की सगल्यो शाण्यो आसल्यो, सगळीं शाण्यो आसलीं, पूण ह्यो पिसाट्यो आपूण हुशार म्हूण समजताल्यो. आपल्या जिवितान जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना आमी करतले, निमाण्या वेळार. आमच्या जिवितान आमी तशेंच करता. खा पिये मौजा मार. केन्ना दीस येतलो तो आमकां कित्याक पडला. ह्या संवसारांत आमकां 4 दिसांचो संवसार जाय तशी आमी मौजा मारुया. निमाण्या वेळार आमी देवाक आमी पातकी साहेब अशें म्हणल्यार आमची पातकां बगसतली अशें आमी समजता. हेंच की ह्या 5 पिसाट वस्तुऱ्यांनी केलें. जेन्ना न्हवरो येवचो वेळ पावलो, तांच्या दिवलेन तेल ना जालें आनी शाण्या सोशी गेले आनी म्हणलें आमकां मातशें तेल दियात. ताणें म्हणलें वचात आनी तेल विकता ताचे कडेन विक्रेक तुमी घेयात. गेल्यो त्या म्हणसर हांगा न्हवरो आयलो. न्हवऱ्यांनी ज्यो 5 आसलेल्यो आंकवारी शाण्यो तांकां घेवन आपल्या भितर गेलो ओसऱ्यान आनी दार बंद केलें. तेन्ना ह्यो पिसाट येवन दारार मारूंक लागले. म्हणून सायबा सायबा आमकां दार उगड. आनी न्हवऱ्यान म्हणलें हांव तुमकां वळखोच ना. भाऊ भयणीनो, निमाण्या वेळार आमी तर आमची ह्या संवसारान समजता हांव जोडटी जातली, वय आमची जोडटी जातली, पूण निमाण्या वेळार आमचे नवसोनी आमी करूंक रावतले जाल्यार घडये आमकां सोयेगूच मेळचो ना, आमकां वेळूच मेळचो ना. आमकां दर दिसाक देव सोयेक दिता. आमच्या वंदावण्याचेर झुजूंक, आमच्या पातका आड आमचे सोय भाव भयणो पातकी खरें, पूण दर दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान बरे तरेन आमी जियोंक देव आमकां आपयता. मोनिकान आपल्या पुताक हीच घडोवणी दिसपोटी दाखयली. तुज्या वंदावण्या उद्देशी तूं जियो नाका, पोरदुआ जिवीत सोडून दी. आपल्या प्रार्थनान देवा लागीं तिणें विनोती करून मागलें. खरो हो आपलो पूत देवाक भेटलेलो जावंक जाय अशें तिचो आवड आसता. आनी खरेंच बाबा भयणीनो तें जालें. शेवटाक आपल्या बुकान द कन्फेशन्स भाग्योंत आगुस्तीन म्हणटा, मरचे वेळार आपल्या आवयनी उतरां म्हणली, म्हाका ह्या संवसारांत जिवोवची आनीक आशा ना. म्हाका ह्या संवसारांतली कांयच आनीक उमेद ना, कित्याक सगळें ह्या संवसारांत हांवें जें कितें आवडलें तें देवान म्हाका फावो केलें. सगळ्यान व्हडली म्हजी इच्छा देवान म्हाका पूर्ण केली की तूं देवाचे वाटेन परतून आयलो. देवाक तुवें वयकार म्हणलो, तुजें जिवीत बदल्लें, आज तूं धर्म अध्यक्ष जालो. आनी बाबा भयणीनो, आपल्या आवयक पळोवन भाग्योंत आगुस्तीन म्हणटा, कितलो रोखीत तो तिचो मुकूट आसलो, कितल्या देवाक ती तेंकून आसली ती म्हाका दिसती पडटाली. म्हजी आवय मरताली खरी, पूण म्हाका
देवा सुशी वेता ती दिसती पडटाली. बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत असलें जावंक जाय. आमी ह्या संवसारांत आसतनाच देव आमकां सगल्या बऱ्यापणांनी भरता. न्हय म्हूण तो दीस, न्हय म्हूण ती रात आमकां फावो ते वेळार निर्मण येतलें खरें, पूण आमी सदांच ह्या आमच्या निमाण्या दिसाक तयार आसूंक गरज. निमाण्या वेळाक आमी भाव भयणो सगलें करतले अशें आमी आस बाळगूची न्हय, पूण सद्दां आमचें जिवीत नवसरूंक आमी वावुरचें. दिसपोटी आमचें पातकी जिवीत आमी सोडून दिवया. सगल्यो आमची वायट करण्यो, वायट वस्तू, वायट चिंतनां जी आमच्या मनांत येतात, आमी देवा सोशी ती बाबा भयणो एका मनान दवरुया, देवाच्या पांयां धरची आनी सांगुया, सायबा आमचे अस्कोतायेक तुजो सायबा तुजी नदर घाल आनी आमकां अदीक आनी अदीक तुजी मानवलेली चाकरां कशीं कर. तेन्नाच की भाग्योन आगुस्तिनाचे भाशेन न्हय, पूण मोनिकान केल्ले जे सगळे आपले दुखी परस आमकांय देव भाग फावो करतलो. मागूय आमच्या सगळ्या आवयां खातीर. जायत्यो आवयो दुख्खां काडटात, जायत्यो आवयो कोश्टवतात, जायत्यो आवयो आपल्या भुरग्यांचे त्रास काडटात, जायत्यो आवयो तांकां पोरो घातलेलो आसा, तांकां पयस दवरल्यात, आजिलांनी घातलेले आसतात. हें दूख बाबा भयण आपल्या जिवितांत ती सारतात, तांचे खातीर आमी मागुया. जायत्यो आवयो बऱ्यो फुडाकार घेवन आपल्या भुरग्यांक वयर काडटात, जायत्यो आवयो बरी देख आमकां दितात, भाग्योनपणाच्या मार्गार चलूंक ती अंतरेकतात आनी आपलें जिवीत बरे तरेन सारतात. असल्या आवयांचेर आमी बेसांव मागतना दर एके आवयक देवान भाग्योंत मोनिका भाशेन भाग फावो करूंक आनी खरें शाण्या भाशेन आपल्या जिवितांत सुतूर ती रावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची खालसां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. कोबा हुंडो आद्रार हाडटा, दाकान सोरोस समोर पिता, आमचें सूख दूख सोरपेट रोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो हुंडो बदलतलो, जेजूची खूण तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें काण जातलो, दागांचो रोस बदलतलो, जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवोट दितलो, आमचो आत्मो तातो जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, भाग्योंत मोनिकाचो उगडास करून हो योजना आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आमचे पातकाचे बोगसणे आमकां दी आनी आमचे जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडकोडी ताडण्या मदें सासनाचे सोडवणे वाटेर आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सोर काड्यान सोर आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केल्याय. ह्या खातीर सगलीं रोचनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जोर जोर, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोर. उंचोर्गी तुका जोर जोर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया, तुज्या कुसानी पोलोशी बोनपोणा, बोरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत आसतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोळ पुडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगत चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
शाण्या भाशेन दीस आनी रात आमी देवाच्या राज्या खातीर चतूर रावंक होच जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. मोगाळ जेजू यो तूं यो, बाबा भयणीक भेटूंक यो, काळजांत आमच्या रावूंक यो, जिवीत आमचें बदलूंक यो, गोठाय तुजी दितू दी, बुजवण आमकां तुजी, सोतोस तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी, गोठाय तुजी दितू दी, बुजवण आमकां तुजी, सोतोस तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा आमच्या भू मोगाळ बापा, भाग्योत मोनिकाच्या पुर्बे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमची काळजां मोगान पेटय, अशें आमचें जिवीत खुतखुतीत अंतरेकांनी आनी तुका मानतात तसल्या कोरण्यांनी बरो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज शुक्रार, आज 7:30 वाजता पवित्र और आसतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीत आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदेलो, एकामेकाक प्रितीनांतल्यो, चलया आमी परतून
येसू